आमदाराचे इलेक्शनाक वयता आज पोंडा लोकाक जो सगलो हिंग लोक बोल्लो असा। मैं आप लोग से एक ही चीज बताना चाह रहा हूं, इस भीड़ में पोंडा के कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुस्लिम लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, हिंदू लोग हैं और छोटी कम्युनिटी बाकी के लोग हैं। पोंडात चल जाल्यार मोठे मोठे 22,000 सुमार 22,000 हिंदू लोग हैं जो 78% होता है। मुस्लिम जो समाज है हमारा वो 12% है जो 3,500 है और कैथलिक जो है वो 9% है। अभी ये जो 78% जो हिंदू है और पूरे गोवा में ये बोलते हैं कि ये 78% हिंदू पूरे सारे लोग बीजेपी को वोट मारते हैं, ये सही है? ये सही है? नहीं सही है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि ये जो हमारे हिंदू भाई और बहनें जो है, जो हिंदू समाज है, जो लोग है, क्या इनके घर में जो चूल्हा चलता है एंगे जो गैसी सिलेंडर रहा तो सेम प्राइस नहीं तो ही सेम प्राइस सारखे सेम पैसे, इलेक्ट्रिसिटी सेम पैसे, उदकाक सेम पैसे। तामची परिस्थिती इतली वाईट आसा जे आमगे दुसरे भाव भयण जे आसा गोंयांत तांकांय सेम। जितले बीजेपीचे कार्यकर्ता आसा तांकां इलेक्ट्रिसिटी फ्री मेळना, तेवूय तेच देवळां वयता जे सगलो तुमी लोक हिंग देवळां वयता। आज चोवपाक गेले जाल्यार सरस्वती मंदिर आहा, सत्यनारायण देवस्थान आहा, गोविंद माधव टेम्पल आसा, भगवती मंदिर आसा आणि जेच भाशेन मस्जिद जी आसा, नागा मस्जिद आहा, हवेली मस्जिद आहा, जमिया मस्जिद आहा, नगझरी मस्जिद आसा, सेंट एन्स चर्च आहा, माउंट कार्मल आमगे कोपेल आसा। हे सगळ्यो इगोज्यो देवळां सगळो एक भाशी लोक वयता आणि सगळ्या लोकांक उदक जाय, इलेक्ट्रिसिटी जाय, गॅसी सिलिंडर जाय, मोटरसायकलेक पेट्रोल जाय की ना? जेन्ना हे सगळे लोक एक धर्माचो लोक, खंयच्याय पार्टीचो लोक एक कडेन रोजार करता, एक भाशी गॅसी सिलिंडर तांकां जायो जाल्यार म्हाका सांगात आज हे सरकाराक तुमी कित्याक परत हाडपा जायो? हे सरकाराचो आमदार आशिल्लो, हे सरकाराचे पार्टनर जे एमजीपी आहा ते एमजीपीचे पावर मिनिस्टर आशिल्लो। हांव सांगता तुमकां आज जरी तरी पावर मिनिस्ट्री आमचे कडेन आसली जाल्यार प्रत्येक घरांत सोलार दिवन तुमची इलेक्ट्रिसिटी आमी तुमकां फ्री करून दिता आशिल्ले। जाता हे? जाता। आणि हे आमी आज बाणाल्यांत करून दाखयल्या। बाणाल्यांत तुमी गेली जाल्यार प्रत्येक सगळे आमगेले देवस्थान जे आहा, जे सगळे आमगे हिंदूगे टेम्पल आहा, जे आमगे क्रिस्तांवांगेले आमगेले चर्च आहा तेका आमी सोलार घालून दिल्ल्या। आज आमी आमदार मिनिस्टर म्हूण ना, ऑपोजिशन आहा, पूण आज हिंगा एमजीपीचो मिनिस्टर आहा, एमजीपीचे मिनिस्टरा बारार काम करपी जे आज कॅन्डिडेट मुखार सरल्या। हे 4 वर्सां जाली, हे सगळ्या लोकांक तुम्ही सोलार घालून प्रत्येक घरांत बिजली फ्री करपा तुमचे कडेन जाता आशिल्ली। हे तुमकां जावंक दिवंक ना। तुमकां हे जालें ना जाल्यार आज मुखार तुमकां 8 म्हयन्याक लागून कित्याक चान्स दिवचो? हांव आज हे माचयेर सांगो सोदतां, आमगेले गितेश बाबाक झाडू सिंबलाचेर तुम्ही निवडून सगळ्यांनी हाडचो आणि तो जिखलो मुटरी 8च म्हयने मेळटा ताका। ओनली 8 months he will get. Once you vote for him, once you make him win, he will get only 8 months. And I am going to swear here, तुम्ही ताका जिखोवन हाडलो म्हणटच once Gitesh wins, once he wins the election, once he is an MLA for 8 months, तो जरी तरी हांगा प्रत्येक वॉर्डान मोहल्ला क्लिनिक, प्रत्येक वॉर्डान आमचे आरोग्य क्लिनिक जरी तरी गायना तुमकां लागून जाल्यार हांव बाणाल्यांत इलेक्शन कॉन्टेस्ट करचो ना। हे मुझे तुमकां सपूत, असलो सपूत काँग्रेस या बीजेपी या हुंयचे एमजीपी कोणूय दिवपाक रेडी आहा? हे रेडी आहा दिवपाक? ना। हांव आज हिंगा उबो रावन सिन्सियरली तुमचे कडेन मागता,
एक चान्स दिया. आम आदमी पार्टीक 8 म्हयने परफॉर्म करपाक एक चान्स दिया. आमी तुमगेले प्रत्येक वॉर्डांत येऊन हेल्थाचे क्लिनिक घालतले, वखदां तुमगेली फ्री करतली. तुमगे बोर्सांतले पयशे जे आहा वर्साक म्हाका दिसता 10-15 हजार, म्हयन्याक म्हाका दिसता एक 2 हजार, पूण तुमगेले देस्पेस जो आहा हो तुमगेलो मेडिसिनाक वयता. हो देस्पेस हो सरकार तुमगेलो कांयच तुमगेलो बोर्सांत सेव करिना. आमी करून दितले आनी हे आमी चालू केल्ले आहा. आमी बाणाल्यांत केल्ले आहा, वेळ्ळ्यांत केल्ले आहा, पोंडा एक क्लिनीक घायल्ले आहा. असल्यो गोश्टी आमी करून दाखयतले आनी ह्यो गोश्टी म्हाका दिसता सगळ्यांक आवडीच्यो. पूण ह्यो तेन्ना मेळटल्यो जेन्ना आमचो गितेश बाब जिखून येतलो, तुमगेलो आमदार म्हूण जातलो. आज हांव उलोवपाक गेलो जाल्यार भरपूर वस्तू आहा आमी बाणाल्यांत करून दाखयलां. तेंच जरी तरी आमी पोंडांत 8 म्हयन्या भितर करून दाखयले जाल्यार पोंडाचो लोक आम आदमी पार्टीचे मोगान पडटलो. तुमकां मोग जातलो आम आदमी पार्टीचो आनी हो मोग तुमकां जर तरी जावपा जायो, हे मोगा पासत जर तरी काम करून दाखोवपा जाय जाल्यार गितेशाक वोट मारून झाडू सिंबलाक तुमी जिखोवन हाडपाची गरज आहा. जिखयतले की ना? जिखयतले की ना? अशेंच जावपा जाय. आनी म्हाका दिसता हांगसून हो जो बदल जो आहा हो आज पोंडा लोकां कडेन आहा. पोंडा लोकांक दाखोवपा जाय की तुमी बीजेपीक विटला म्हणून. पोंडा लोकांक दाखोवपा जाय की तुमगेले गॅसीचो सिलिंडर म्हारग जाला म्हणून. पोंडा लोकांक दाखोवपा जाय की 15 लाख आजचे दिन 15 लाख तुमगेल्या अकाउंटां येतले म्हूण सांगलेले, आजचे दिन आतले म्हूण. कांयच आजचे दिन येयल्ले ना. आयलेय एक आजचे दिन कोणागेले आयिल्लो ना. जो कोण बीजेपीक मत मारतात तागेले बुरे दिन आनी कोण मत मारना तागेले बुरे दिन. सत्यानाश करून उडयल्ले आहा गोंयचे आमी. तुमचे कडेन चान्स आहा. यार सगळी इलेक्शन 2027 जातली. तुमकां चान्स आहा. तुमकां चान्स आहा LPG सिलिंडराचो राग काडपाक. तुमकां चान्स आहा पेट्रोल म्हारग जाला तो राग काडपाक. तुमकां चान्स आहा इलेक्ट्रिसिटी बिल वाडला ताजो राग काडपाक. आनी हो राग तुमी काडपा जायो. हे म्हारगायेचे तुमी तुमगेलो आवाज काडपा जायो आनी तुमगेलो आवाज म्हणल्यार तुमगेलो शिक्को. आनी तुमगेलो शिक्को तुमगेलो वोट आज आम आदमी पार्टीक तुमी दियात. आम आदमी पार्टी दिवन तुमी आमगे गितेशाक जितून हाडात. आमगेलो आश्वासन तुमकां आम तुमचे पासत काम करपाक येयल्ले आहा. आम आज MLA जाले सर्वीस करपाक आनी हे सर्वीस आमी कोण दाखयल्ले आहा. हांगाय आमकां चान्स दियात आनी तुमचेय पासत आमकां वावर करपाक एक चान्स दियात. हे सांगून सगळ्यांक देव बरो करूं.